त्या दिसा हेजिकिया सोर्वेस्पराचे हाजीरपणान येवन ताका पळय ती चीट मेवली पळय ती घेवन पळय तो ती घेवन ती उक्ते करून सोम्या इज ती चीट हांव सगल्यांक नाश कोत्तलो तुका आनी तुज्या देशाक हांव सगल्यांक नाश कोत्तलो सोम्या तूंच म्हजो आदार हें म्हणोन ती चीट उक्ते करून ताणें मागणें केलें. कितें म्हणोन ताणें मागणें केलें एकदम गरजेची खबर तुका आतां हांव सांगचो आसा. सारकें तूं आयक कशें आमी मागणें करूंक जाय कशें आमी मागणें करचें आतां आमी हेजिकियान वाजूया. ताणें कशें मागणें केलें पळय हांव तुमकां सांगता. 19 वोड 15 सोर्वेस्पराचे हाजीरपणान ताणें हे भाशेन मागणें केलें. सोर्वेस्पोरा इस्रायलाच्या सोर्वेस्पोरा शेरुबांचेर तूं बसताय पळय तो सोर्वेस्पोरा सोर्ग आनी प्रितूम पळय तुवेंनूच ती रोचला. ह्या प्रितुमेर जी सगळी राजवट आसा तूंच तांचो सोर्वेस्पोर. ह्या संवसाराच्या सगळ्या राजांचेर तूंच तो व्हडतो सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोरा तुजे कान दिवन तूं म्हाजें आयक. सोर्वेस्पोरा दोळे उक्ते करून तूं पळय आनी सनाशरीबाच्या हे उतरांक तूं आयक जें ताणें जिव्या देवाची निंदा करपाक थिंगासोर अशें ताणें बरयलां. 3 मागणें अशें केलें. तूं आख्खें पळय तें सोजमोचेलें म्हणून त्या भाशेन हांव तुमकां तें सांगता. सगळ्याकीन पयलीं ताणें कितें केलें तुमी जाणाव आयक. वोड 14 थिंगा कितें म्हणटा कान लावन तूं आयक म्हजी मागणें आयक. दुसरें तूं थिंगा पळय आयक सोम्या. दुसरें तूं पळय सोम्या. आनी तिसरें 19 तुमी पळयात कितें म्हटलां आमकां साल्वार कोर. कितें म्हटलें हें सारकें तें मागणें आयक सोम्या. दुसरें तूं पळय सोम्या. तिसरें साल्वार कोर सोम्या. आयज आमच्या जिवितान आमकां पळय ते सोतयता आमकां पळय जे त्रास कोत्ता ते तांचे जिवितान पळय थिंगा गमोण कोत्ता. गोरवान ते म्हणटा हांव तुका ते पळयतलो हांव अशें कोत्तलो तूं पळय. हांव तुजें तें काम जावंक दिवचो ना तूं पळय. तुजें बिझनस पळय तें कशें मुखार वयता तें हांव पळयतलो तूं पळय. हांव तुजे लागीं कांयच पयशे येवंक दिवचो ना. आनी ह्या भाशेन ते अशें भिरांत दितात. आनी थोडे लोक अकमान कोत्तात. जोरी आमी आतां मातशें मुखार गेले जाल्यार हन्ना कोडे एक थिंगा आनी दुसरी वस्ती आसली पनिना. दर एक दिसा पळय ते हन्नांक ते रोडयताली. दर एक दिसा पळय ते हन्नांक थिंगा सतायताले. गाय दिता पळय तसलीं उतरां उलयताले. चालते भाशेन पळय जेन्ना कोणाक गोमोर जाल्यार पळय ताका भुरगें ना म्हणून जाल्यार ताका शांतीन जिवंक दिनान. मातशी पसून थिंगा तो चूक दिसली जाल्यार तें दवरून मागीर ह्याच पासत तुका भुरगें जावंक ना. हीं उतरां उलोवन ताका दुखयतात. ह्या पासत तुजे जिवितांत पळय तुवें भोगताय असलें तोपता ताका. हेंच कारण ताका सोजमीकाय मेवली. आयज आमचे मदें अशें कोण आसा काय तुका जाय तो थिंगासो सोतयता उतरां वरवीं. कितें म्हणटा पळय थिंगासो आतां पळोवया तें मातशें पाटी वळोवन पळोवया. थिंगासो बरयलें आसा मातशें पाटी पळोवया. वोड 11 बरें आसा. वोड 10 आमी वाजूया. तूं हेजिकिया राजा पळय ताका वचोन अशें तूं म्हूण. हेजिकियाक ह्या भाशेन म्हूण. तुज्या सोर्वेस्पोर पळय ताजेर तूं भरोसो दवरताय पळय ताका म्हूण. तूं थिंगा फोटोन रावना काय पळय राजा येशुलाचे पळय थिंगासोर जेरुसलेम थिंगा फसतलो. पळय अशुराच्या राजान पळय सगल्या देशांचेर पळय ताणें ताबो घेतला आनी तांकां ताणें सगळें काबार करून सोडलां तें आयकलां. तुका दिसता तूं साल्वार जातलो. अशूर राजान पळय थिंगा कितें म्हणलेलें खंयचो देश म्हजे मुखार थिंगा उबो रावंक ना. आफ्टर ऑल तुका दिसता कितें तुजो देश म्हजे मुखार उबो रावतलो म्हूण. अशें सांगोन तो वडवी काय कोत्तालो. तूं कसो साल्वार जातलो.
तुज्या पुर्वजांनी पळय जें सगळें बोजम केलां पळय तें गोजानो तें हाराम जावं ओरेफेस जावं आनी तेलेच भायर आसलोल्या एफ्रिदिकारांक हे सगळे जातयांक पळय म्हज्या पुर्वजांनी तांचो बोसमो केला. तांचे पळय ते जातींनी तांच्या देवांनी तांकां सालवार केली काय? हमार्ताचो राजा, अपराधाचो राजा, लारयाचो राजा ते सगळे थंयसर खूंय आसले काय? बोडाय तो मात्तलो. म्हज्या हातांतल्यान तुका सोडोवपी कोण आसा काय? व्हड व्हड राजांचेर हांवें जैत केला. तूं कोण म्हजे मुखार? ज्या सर्वेस्पराचेर तुवें भरवंसो दवरला ताज्यान तुका म्हज्या हातांतल्यान सालवार करूं येता? हे फोट. आनी केन्ना आमी असल्या कश्टांतल्यान पसार जाता? कुडीचे दुयेंतांतल्यान आमी पासार जाता. पयशाचे बाबतींत आमी पासार जाता तेन्ना काम नासतना त्या परिस्थितींत आमी पासार जाता. जेन्ना तूं असल्या कश्टान वयता पळय तुज्या मुखार आसतना पळय सोरभोंवतणी ते कसले प्रश्न कोत्ता? तुजे भावार ते प्रश्न कोत्ता. तुजो सर्वेस्पर खंय आसा? तुजे भावार ताका कितें जालें? तुज्या विस्वासाक कितें जालें? तुज्या सर्वेस्परान कितें केलें? जेन्ना त्रास येता पळय तेन्ना जेन्ना आकांत येता पळय तेन्ना दुयेंस आसत ते वा पयशांचे भाशेन आसत खंय आसा तुजो सर्वेस्पर? खंय आसा? आसिरियाचो राजा तिका असो म्हणटा खंय आसा तुजो सर्वेस्पर? तुका म्हज्या हातांतल्यान सोडोवपी कोण तो? तुजो सर्वेस्पर आसा काय? आनी तशें आसा जाल्यार तूं म्हाका दाखय. मिजासान तो बोल्ला. आयज म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, जें आयकोंक नाका पळय तें तूं आयकोता काय? गोरवारान मिजाशीचीं उतरां आयकोताय? श्रापान बोलिल्लीं उतरां तूं आयकोताय काय? निंदान बोलिल्लीं उतरां तूं आयकोताय काय? जे चुकी तुवें करूंक ना पळय ते चुकी तुका सांगता केला म्हणून जें तुका आयकोंक नाका तसलें तूं आयकोताय काय? जें कितें तूं आयकोन तूं आयज दुखीत जालाय, जीं पळय मनशां तुका दूख दिता पळय तांचे वरवीं तूं सर्वेस्पराक येवन सगळें सांग. कितें तुवें म्हणोंक जाय थिंगासोर? सर्वेस्परा तूं मातशें आयक. कितले पळय ते निंदा करता मातशें तूं आयक बापा. आनी अशें आसता पळय जायते थोतयता पळय तसले घोवूय आसात. तोंडाक येता पळय ते उलयता तसले घोव आसात. तोंडाक येता पळय ते उलयता तसली बायलूय आसा. तोंडाक येता पळय ते उलयता तसले पळय सासूमांय आसा. तोंडाक येता पळय ते उलयता तसल्यो सुनूय आसात. जाल्यार बायल येवन थिंगासर आपल्याच्या घोवाक म्हणटा बरें मोगान येवन तुवें तुज्या घोवाक सांगूं येता न्हू. त्या बाबड्यान अशें म्हणलें ही सारकी इनोसेंट. तियेन म्हणलें कितें म्हणलें तुमी जाणाव? मोगान उलोवंक जाय वय. खरें म्हणलें जाल्यार तूं एकदम म्हजो पसंद. तूं म्हजो सारको फ्रेंड. आनी त्या पासत 700 कुरुटांमध्ये तुका हांवें वेंचून काडला. खरेंच म्हणल्यार पळय हांव तुजो इतलो मोग करता पळय कित्याक तूं म्हाजें चड आवडीचें. खरेंच पळय तूं म्हजो मोग करता जाल्यार तुवें म्हाका हे भाशेन कोच दिवचें न्हू. आरे हांवें तुका कितें त्रास केला? खरेंच पळय तूं म्हजो मोग करता जाल्यार तूं म्हाका त्रास दिता पळय तसलीं कामां करचो नाय न्हू. हांव खरेंपणी तुजो मोग करता म्हणून तुका त्रास दिता पळय तसलें कामां करचो ना. ना तूं कोत्ताय. हांव कितें करता? तूं तुजे आवय आनी बापाय कित्याक तुवें घालून हाडलाय? हें आनी तें थंय संबंद कितें? ना पळय तुवें सांगलां न्हू तूं म्हजो चड आनी चड मोग करता. पूण जेन्ना सावन तुजे आवय बापूय येता पळय म्हाका कितले तिगाचो त्रास जाले. हे त्रास काय? हेजे आनी ताजे कितें संबंद आसा काय? खरेंच तूं म्हजो तर मोग करताय जाल्यार म्हाका सकाळचें उठोवन तूं म्हाका कित्याक लायताय? कितले त्रास जाता तुका खबर आसा? आख्खी रात पासून हांव ते सिरियली पळयता. आख्खी रात ते पिक्चरां पळयल्या उपरांत तें सगळें पळयता पळयता रातची 2 जाता आनी मागीर सकाळचें काम करपाक कितले त्रास जाता. इतले त्रास दिता आनी तूं म्हाका म्हणटाय तूं म्हाजो मोग करताय म्हूण? तेन्ना ताका गोमोन आयलें तूं म्हाका इतलो पसंद आसा पळय ही उतरां तो म्हणटा कित्याक पळय तें. भयणी तुमकां सजमलें न्हू तुजो घोवाक पळय तूं एकदम आवडीचें. जोरी तुवें तशें म्हटलें तो बाबडो सारको बुडलो. पळय बारकान आयका कोणाक तें कांय सजमना. सुनेक जाल्यार कांय सजमना तोंडाक येता पळय ते भाशेन ती निंदा करीत आसता. सासूमांय तांकां पसंद ना जाल्यार ताजी निंदा करपाची कोशीश करता. घोव तर पसंद ना जाल्यार ताजी निंदा करपाची कोशीश करता. आतां म्हजें आयक आयज कोणूय तुमी निंदीत जाता काय? उतरां वरवीं तुमकां घाय जाल्या काय? जाल्यार यात सर्वेस्परा कडेन यात. ऑफिसान निंदीत जाता तुज्या ऑफिसान थिंगासर निंदीत जाता काय? सेवा करता पळय थिंचो तूं निंदीत जाता काय? जाल्यार यो
हांगा एजिकेन कितें केलां तुमकां खबर आसा? जें आयकलां पळय त्या उतरांक लागून, जीं उतरां पळय ताणें ती आयकलां, तो सर्वेस्पराक घेवन तिका अशें म्हणटा, तूं आयकताय न्हू बापा? आयक बापा. आसिरियाचो राजा पळय थिंगासर कितें म्हणटा पळय, ताजे धमक्यांक पळय तूं आयक. तो कसो उलयता पळय तूं आयक, अशें तो विनंती करता. तूं आयक बापा. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयज आयकोंक पारना पळय तसले विशय तुमी आयकता काय? जाल्यार सर्वेस्परा कडेन येवन तूं म्हण, बापा म्हजें आयक, म्हजें आयक. हें उतरां म्हाका आयकोंक जायना पळय, ताजें ओकमाचें उतरां, तेजें घमंड पळय म्हाका आयकोंक जायना. ताज्यो पळय धमक्यो म्हाका थिंगासर आयकोंक जायना. तूं आयक. दुसरें म्हटल्यार, तुजी नदर दवर, तूंच पळय बापा. म्हजो दुस्मान पळय आसिरियाचो राजा, ताका पळय. तो कितें म्हणटा तें आयक. तो कितें म्हणटा तें आयक. जुडाच्या ह्या राजाक म्हज्या हातांतल्यान कोण सोडयतलो? तो सर्वेस्पर कोण पळय तो हांव तें पळयतलो. कृपा करून तुमी ध्यान दियात पळय, जेन्ना आमी आमचे प्रॉब्लेम घेवन येता, आमचे प्रॉब्लेम कितले व्हडले आसून तरी आसतना आमचो सर्वेस्पर पळय, आमी पळय तें जाणा जावंक जाय पळय, आमी पळय सेवा करता पळय, तो सर्वेस्पर आमचे प्रॉब्लेमाक येवन तो सगळ्यांक येवन तो व्हरतो. तो एकदम व्हरतो. पूण जाता पळय अशें पळय तें आमकां आमचे प्रॉब्लेम पळय आसा ते आमकां ते चड व्हडले दिसता. आमचे प्रॉब्लेम सोजमोता पळय तो सर्वेस्पर, आमकां तो चड ल्हान दिसता. कित्याक? आमच्या अविश्वासा पासत. जेन्ना एजिकिया पळय सर्वेस्पराच्या आजीरपणां येता पळय, ताणें कितें केलां तुमकां खबर आसा? ताणें सर्वेस्पराची वडवयकाय केली. पळय तुमी कितले पळय सर्वेस्पराक वडवयकाय करता पळय, तितले तुमकां तो भावार्थ वाडटलो. सर्वेस्पराक पळय जितलो तूं व्हरतो कोत्ताय पळय, तितलो पळय तुजे भितर आसा पळय तो भावार्थ वाडटलो. तितलो व्हड समाधान तुका मेवतलें. 4-5 विशय तुमकां आतां हांव सांगता. सगळ्याकन पयलें, आवेसवर 19 आनीक वड 15, 16, 17 तेजे बारीकान पळय जाल्यार सर्वेस्परा विशीं एजिकियान कितें म्हणून ताजें वर्णन केलां तें आमी पळोवया. सगळ्याकन पयलें, तूंच तो जिवो सर्वेस्पर. वड 14, सर्वेस्परा तुजे दोळे उक्ते करून पळय. पळय ताणें जिव्या सर्वेस्पराची, म्हटल्यार आमचो सर्वेस्पर कोण तो? जिवो देव तो, जिवो सर्वेस्पर. सोम्या तूं जिवो सर्वेस्पर. कितले लोक पळय ते विश्वास करता पळय, ताची सेवा करता ते. तो जिवो सर्वेस्पर, तो विश्वास करता पळय, ताली पेटयात. एजिकिया म्हणटा पळय, ज्या सर्वेस्पराची हांव सेवा करता पळय तो मेलोलो न्हय. जोरी तर तो मेलोलो जाल्यार थिंगासर म्हाजे कसलो थिंगासर आदार करचो ना, पूण हांव सेवा करता पळय तो जिवो सर्वेस्पर. दुसरें म्हटल्यार तो कितें म्हणटा? दुसरें म्हटल्यार वड 15तल्यान आमी वाजुया. सर्वेस्परा, इस्रायलाचो सर्वेस्परा, चेरुबांचेर तूं विराजमान जाता पळय तो, संवसाराच्या सगळ्या राजांचेर फकत तूं सर्वेस्पर. स्वर्ग आनी संवसार तुवेंनूच तें रचलां. म्हटल्यार तो सगळें ताणें रचून हाडलां पळय तो सर्वेस्पर. जेन्ना आमी मागणें करता पळय ताचेर हें ध्यान दियात पळय, आमी खंयच्या सर्वेस्पराची सेवा करता? जिव्या सर्वेस्पराची, जे कोणें स्वर्ग आनी संवसाराक रचला. रचनेचो पळय तो सर्वेस्पर. ही पृथ्वी कोणें रचल्या? ही मळबां, ही सगळी जमीन कोणें तयार केल्या? सूर्या, चंद्रीम, नखेत्रां कोणें तांकां तयार केला? हे मनशाक कोणें तांकां रचून हाडल्या? सगळ्याकीन पयलें मनशाचें ताचें नांव कितें? आदाव. जी वस्तुरी सगळ्याकीन पयलीं रचलेली पळय तेचें नांव कितें जावन आसलें? एव. तांकां हुंय रचून हाडलोलीं. इडनाचे बागेंत, इडन गार्डन. येस, हें सगळें जाणा. सगळ्याकीन पयलें ताणें आदाव आनी तेणें ताज्या उपरांत एवेक तेणें रचली. इडन बागेंत तांकां रचलीं. कलकत्तान एक व्हडलें स्टेडियम आसा, त्या स्टेडियमाचें नांव तुमी कितें जाणा तें? इडन गार्डन्स. पळय कसल्या प्रांताचें नांव धरता जाल्यार तें चालते भाशेन कसल्या प्रांताचें तो नांव धरूंक जाय जाल्यार तें एक एग्जाम्पल म्हणल्यार गांधीनगर. गांधीजी आसलो न्हय? सांगात. आसलो तो. LB स्टेडियम आसा, लाल बहादूर आसा न्हू, त्या काळार तो आसलो. बालयोगी स्टेडियम आसा, एका वेळाचेर तो बालयोगी आसलो न्हू? वय. राजीव गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, एका वेळाचेर राजीव गांधी थंयसर आसलो न्हय? वय. इडन गार्डनाचे नांवाचें स्टेडियम कलकत्तान आसा.
ईडन गार्डन असलें काय ना? असलें. ईडन गार्डन तर थिंगा खरेंपणी असलें जाल्यार तितून आदांव थिंगा रावलो आसतलो. एवूय रावले आसतली आनी दोरी तो ती दोगांय थिंगा रावली जाल्यार थिंगा सोर आनी तांकां रोसल्या पळय तो सोर्वेस्पोर. त्या सोर्वेस्पोरा विशीं हांव तुमकां सांगता, तोच दोन आसा पळय तो सगळें ताणें रचून हाडला. जेन्ना प्रॉब्लम आयलें ते प्रॉब्लम हाडला पळय त्या राजा विशीं हांगासर आमी थिंगासर उलयनान. आयकात इश्टानो, भावा भयणानो, तुमी आयकोतात काय? सोमया, तुका कितें खबर आसा? तो असिरियाचो राजा पळय तो सारको चड बोलिश्ट. जितले देश आसले पळय तांकां सगळ्यांक ताणें शेणयले, आतां हांवूच उरला. तो नासलो जाल्यार तिका बरें जावपाचें बापा. ताजी नदर तर म्हजेर पडोंक ना जाल्यार तें एकदम बरें जावपाचें, पूण ताजी नदर आतां म्हजेर पडल्या. सोमया, आतां म्हजें कितें जातलें सांग? अशें म्हणून पळय त्या असिरियाच्या राजाचें व्हडपण थिंगासर हेजिका करिनासलो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणानो, सोर्वेस्पराच्या आजीरपणान येवन तुजे प्रॉब्लम कितले व्हडले आसा पळय ते तुमी थिंगासर तांकां सांगूं नाकात. ते पळय तुजे भावार्थाक आलोवपाची कोशीश करता. जायते फावटी आमी कितें करता पळय, सोर्वेस्परा कडेन येवन कितले त्रास आसा ते तुका कितें खबर आसा? सोर्वेस्पर जायते त्रास आसा. सोमया, सोर्वेस्परा म्हजे दोळे पळय अशें केल्या पळय, तो बोळो न्हय, तो म्हजे हात पांय तोडून उडयतलो. कोण जाणा पळय कितले पळय लोक अशे ह्या भाशेन तुजे जिवितान पळय ते कोश्ट हाडटा, त्रास हाडटा पळय तो आहले ते उत्पन्न केला पळय त्या त्रासाचे पळय इतली व्हडपी काय ते थिंगासर सांगता. सहस्मता तशें सांगतलो. गोलियात जेन्ना पळय ताणें थिंगा चॅलेंज केलें तेका कांय जबाब थिंगा मेळोंक ना. साऊल आनी ताजो भाव पासून थिंगा जेन्ना ते थिंगा सारके गाबोरलेले, जेन्ना ते सारके भियेतले कांपतले थिंगासर, तेन्ना दावीद येता. ताका तो विशय कितें कोमलें आनी सारको थिंगा वचून तो उबो रावता. गोलियाताक मारपाक तो तयार जालो. तुमी जाणा ताणें कितें केलें? तूं तोरसाद घेवन बालो घेवन म्हजे मुखार आयलाय, पूण हांव सेनाचो सोर्वेस्पराच्या नांवान, त्या व्हडत्या सोर्वेस्पराच्या नांवान हांव येता. हें झूज म्हजें न्हू, हें झूज जाल्यार म्हज्या सोर्वेस्पराचें. तेन्ना येता पळय त्या दाविदाक पळोवन त्या गोलियातान पळय तुमी थिंगा पळय, आतां थिंगासर दाविदाच्या हातान गोलियाताक फकत एक बोडी दिसली पडली. गोलियातान दाविदाक पळोवन थिंगा कितें म्हणलें तुमकां खबर आहा? हें कितें? तूं एक बोडी घेवन तूं येताय, कितें चिंताय? तुका हांव सुणें दिसता काय? कोणें म्हणलें ताका तो सुणें म्हणून? दावीद थिंगासर कितें कोत्तालो? आरे पिश्या, तुका पळय मारपाक बुलडोजराची गरज ना, तुका मारपाक पळय मिसालाची पसून गरज ना. जोरी सोर्वेस्परान थारायला पळय तुका मारपाक जाल्यार एक धाकटुलो फातरूच पुरो. अशें म्हणून तुमी जाणा तो तेजे बरोबर कितें घेवन गेलो? आपल्या सांगाताक गोफीण घेवन गेलो. आनी दुसरे वाटेन तो गोलियात पळय आपल्याची ढाल पळय ते उखलिना, दुसरो तेजो उखलता. तोरसाद उखलपाक आनी एक मनीस आसा, कितली पळय व्हरती ती तोरसाद. आनी ह्या वाटेन पळय दावीद थिंगासर 5 फातोर, ते सुळसुळीत फातोर ताणें विचले. ताणें ती गोफीण घेतली, ते गोफीण घेवन तो वेता. इनडायरेक्टली तो गोलियाताक कितें म्हणूंक सोदता तुमी जाणा? आरे पिश्या, तुका तोर मारूंक जाय जाल्यार हत्याराची गरजूच ना. जोरी तुका मारूंक जाय जाल्यार म्हज्या हातान आसा पळय तो फातोर पुरो. कित्याक जाणा तुमी? हो फातोर हांव कोणाची सेवा कोत्ता पळय त्या सोर्वेस्पराच्या नांवान तुजेर तो पडटलो. तुका मारून सोकला उडोवच्याक म्हज्या सोर्वेस्परान तर एक फातोरूच मारल्यार तूं सोकला पडटलो. हिंगा पळयात दावीद हिंगा कितें कोत्ता पळय, तो आपल्याच्या दुस्मानांक पळय सोकला घालता. ताका व्हडवेकाय दिवपाची कोशिश करना. सोमया, सावलान सांगला पळय वो ल्हानपणीसान सारको शूरवीर, आतांच सांगला सावलून दाविदाक कितें सांगलेलें पळय, आयक पळय, तुजे लागीं तेका वचून झगडोंक जावचें ना. कित्याक तूं जाणा तें? पळय, तो ल्हानपणीसान झगडटालो, तो सारको वीर. दुसऱ्या कोणें तें सगळें कितें घडोवंक ना, जाल्यार तुकोडे कितें जातलें? तेन्ना दावीद कितें म्हणटा जाणा? तूं हें कितें सांगताय पळय? एक पावटी पळय तेन्ना तो शिंव वयलो आनी म्हाजी पळय ते शेळी तो घेवन गेलो, तेन्ना हांवें म्हाज्या हातान ताका पिजून उडयलो. सोर्वेस्परान म्हाका तें बॉल दिलें आनी एक पावटी वांशे लायले आनी त्या वांशेलाक पासून सारकें पिजून उडोवपाक सोर्वेस्परान म्हाका थंयसर बॉल दिलें. हो सोर्वेस्पर चालतो न्हय. ज्या सोर्वेस्पराची हांव सेवा कोत्ता पळय तो चालतो न्हय.
तूं मागणें कोर पळय सावलूक पळय थिंगाचो देव सामान्य दिसता आनी दाविदाक पळय वोट सोर्वेस पोर तो सगळ्याकीन व्हडतो दिसता जाल्यार हांव तुका आतां तें कितें विचारता तुजें पळय जें कितें कोश्ट आसा पळय जें कितें तुजें त्रास आसा जरी तो तूं सोर्वेस्पोराचेर विश्वास दवरता जाल्यार सोर्वेस्पोर तुजे ते त्रास पळय पयस करतलो करचो ना तुमी आतां तें सांगात मातशें व्हडट्यान सांगात सोर्वेस्पोरा कडेन येवन सोर्वेस्पोराचे व्हडपणाची बडय करतले वा तुजें प्रॉब्लमाचें पळय तेंच सांगत रावतले काय कितें करतली दाविदान गोलियताची व्हडपणाचें थिंगासर उलोवंक ना तुका मारून उडोवपाक पळय कसले हात्याराची गरज ना थिंगासर तें इतलेंच पुरो एक फातोरूच पुरो अशें कित्याक तुका मारपी तो हांव न्हय कित्याक तुका मारपी तो म्हजो सोर्वेस्पोरूच तो सोर्वेस्पोरूच ह्या त्रासाचो उपाय हेजिकान कितें म्हणलां तुमकां खबर आसा तो जाल्यार थिंगासर जिवो सोर्वेस्पोर दुसरें ताणेंनूच सगळीं रोचना केल्या राज्यांचेर राज करपी तो राजा सोर्वेस्पोराच्या आजीरपणान येवन भियेनासतना ताणें मागणें केलें अशें कित्याक सोर्वेस्पोरा बगोर कोणाच्यानूच म्हाज्या दुस्माना कडल्यान सावाकून जावचें ना कित्याक सोर्वेस्पोरा बगोर ह्या कोश्टांतल्यान ह्या भिरांतींतल्यान ह्या परिस्थितींतल्यान कोणाच्यानूच म्हाका साल्वार करून जावचें ना म्हज्या भावा भयणानो पळय थिंगासर तुजें पळय ते सुवातेचेर आसाय तूं तुज्या पळय त्या परिस्थितीचेर ताचेर तूं थिंगासर भरोसो दवरनाकाय तुजे गिरेस्तकाचेर तूं भरोसो दवरनाकाय तुज्या इश्टांचेर तूं थिंगासर भरोसो दवरनाकाय तुजे लागीं जें कितें आसा पळय तें थिंगासर ते प्रॉब्लमाचें उत्तर हाडचें ना फकत सगळें रोसलां पळय त्याच सोर्वेस्पोरा कडेन तुज्या प्रॉब्लमाचो ते कडेन उपाय आसा त्याच सोर्वेस्पोराची हांव तुका घोशणा करता मागणें करुया व्हडत्या पवित्र सोर्वेस्पोरा बापा आयज आमी हिंगासर तुज्या हाजीरपणान आमी जी हिंगासर मागणी करता तूं तें आयक म्हज्या बापा तुज्या हाजीरपणान तें फकत एकूच तें तूं आयक बापा आमची मागणी तूं आयक बापा आमच्या विरुद्ध पळय सैतान पळय जें काम करूंक सोदता पळय तें सगळें तूं आयक आमचे विरुद्ध पळय सैतान आनी सैतानाचे लोक जे पळय सगळे कोशिश करतात तांची ती कोशिश आनी तांची ती मांडवळ तूं पळय आमकां तूंच राख बापा तूंच आमकां सोडोय कल्वरी टेंपलान पळय सगळीं हांगासर एकठांय जाता पळय सगळ्या लोकांक तूंच सोडोय पातकाचो जो मुशारो आसा पळय ते फकत मरण आनी ताज्या उपरांत इफेन आनी त्या इफेनान वयच्याक आमकां तूं साल्वार कर तुज्या मोगाक पळय दर एकल्याक जाणा जावंक आनी ताजो मानून घेवपाक तांकां तूं सगल्यांक आमच्या देशांत रावता पळय दर एका लोकांक तूं साल्वार कर बापा कृपा कर बापा आमची दुकां तूं पूस बापा जी कोश्टांतल्यान पासार जाता ते सगळ्या लोकांक तूं तारोवन दी दर एक उस्के खोती तूं काड म्हज्या बापा तुजें बेसांव दी तुजी कृपा दी आनी तुजे नांवाकूच महिमा मेळूं बापा तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमचो बाबार्थ वाडयला म्हण तुका आमी आर्गां दिता मागणें कशें करचें म्हण तुवें आमकां शिकयलां म्हण तुका आमी धन्यवाद दिता म्हज्या बापा रोयलां पळय तें हें उतर आमच्या जिवितान फलादीक जावचें आमच्या जिवितान हें फल हाडपाक तूं आमकां थिंगासर आदार कर ह्या मागण्यान पळय जी सगळीं जोडल्यान पळय तांच्या पासत हांव तुका दिनवासनी हांव दिता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता बापा आमेन Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.